जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. जो कोण तुमचेमध्ये जाणतो आणि प्रवीण तो भोळेपणान आणि जाणवायेन आपल्या करण्या करता मन भरे देखीन रुजू करू. पूण तुमच्या काळजाने कठीण मोसर आणि स्वार्थी अभिलाषा असा जाल्यार तुमचीच बडाई उलोवन सता विरोध फटकिरे जाय नाकात. असले जाणवाय वयर थावन देवोन येना ती संसारी कीळ सैंबाची आणि देवसाराची. जंय मोसर आणि अभिलाषा आसा थंय अक्रम आणि हरएक अन्वी करणे आसा. पूण वयर थावन लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ सांगातास समाधानाची बोळी सुदारसून वर्तात असली, दयाळायेन भरलेली, बऱ्या करण्याचे फळ दितली आणि पक्षपात आणि कपटीपण नातलेली. जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाची भी वंपून नीतिवंतपणाची फळां लुंतात. देवाचे उतार हे. सामार्काप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता. आणि ते हेर शिसा लागी फाटी येत असताना लोकांस जम भोवतणी आसन शास्त्री तांचे लागी तर्क कर्ण असलेले ते तांणी देखले. जेजूक पळयतास थंय असलेले सक्कड आजाप जाले आणि धांवून वचून तांणी ताका स्वागत केलो. कितें ते तुमचे भितर तुमी तर्क कर्ण आसल्यात म्हणून जेजून तांचे लागी विचारले. तवळ जम्या भितरल्या एकल्यान झाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, मोनो देवसार लागल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरशी हाडला. तो ताचेर आयिल्ल्या क्षण ताका धरणीक आपटिता. उपरांत तो फेंड ओंगता, दांत किर्लिता आनी रूख जाता. त्या देवसाराक भायर घाला म्हूण तुज्या शिसा लागीं हांवें परतले, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून झाप दिली, ये अविश्वासी संतते, केदोळपुर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें? हाडा ताका म्हजे सरशी. तांणी ताका हाडलो. जेजूक पळयलो सो देवसारान त्या भुरग्याक उसांबळ केलो आनी ताका धरणीक आपटिलो. भुरगो आडवो उदारो लोलोन फेंड ओंगतालो. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें, कितलो तेंप तावन हाका अशें जायत आसा? ताणें झाप दिली, ल्हान तावनस. ताचो नास करी जाय म्हूण तवळ तवळ ताका ताणें उच्यांत आनी उदकांत लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांयपणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरन आमकां पाव. जेजून ताका म्हणलें, साध्य जाल्यार सतमंतेल्याक सर्व संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुखा गळोवन ओटल्यान म्हणालो, सतमंता धन्या, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुंस म्हाका आदार दी. लोकांचो जमो ताचे भोवतणी भरोन आयलोलो पळोवन जेजून देवसाराक बेश्टावन म्हळें, बेऱ्या आनी मोन्या देवसारा, ताचे थावन भायर सर आनी परत्यान ताचे थंय केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायता. तवळ भोबो मारीत आनी भुरग्याच्यो जायत्यो वोडी काडीत देवसार ताचे थावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पडलो की साबार जण तो मेला म्हणाले. जेजून ताचो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठून उबो रावलो. घरा वेतास जेजूचे शिस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देवसाराक भायर घालूंक आमच्यान कित्याक जालें ना? जेजून तांकां झाप दिवन म्हळें, हे जातीचो देवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. देवाचे उतार हे.